नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। लोकसभेक हरिल्ल्यो 150 सुवातो टार्गेटार दक्षिण गोंय लिस्टार वेंचणूक जाहीर जाली काय उमेदवार आयतारा फर्मागुडयेर अमित शहाची सभा मुख्यमंत्री ग्राउंड झिरो नियाळा। बीजेपी प्रत्येक वेंचणूक पक्ष पावड्यारूच लढटा सगळ्या वॉर्डांनी उमेदवार साखळे आनी फोंड्या हे फावट पुराय बहुमत मुख्यमंत्र्याचो दावो। फॅक्टरी उद्देगांनी जाल्ल्या 60% अपघातांचो तपासूच जायना। फाटल्या 5 वर्सांत 216 ॲक्सिडेंट 123 केशींचो तपासूच ना। 20 मरणां 12 केशींनी ॲक्शनूच ना। $46 लाख दिल्लीवाल्यांक शॉक आप सरकाराची फ्री बिजली स्कीम लायटीवेली सबसिडी बंद। नायब राज्यपालान फायल आडावन दवरिल्ल्यान पर्याय ना वीज मंत्र्याची शेबद। भारताचो संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची 132वी जयंती सरकारी पावंड्यार मुख्यमंत्र्यांची संविधान निर्मात्याक आर्गां गोंयभर कार्यावळी। आंबेडकर जयंती निमतान गोवा फॉरवर्डाचो वास्तो सांबाळाचो उपक्रम सरकारान दुर्लक्ष केल्ले पोन्न्या हॉस्पिसियोचे वण्टीक चुनो। वेंचणुकेक विद्रुपीकरण नाका विजयाचो उलो। गोंय सरकारा बरोबर उलोवन म्हादयचो विशय तडीक लायला म्हणपी अमित शहाचे वक्तव्याचेर टीएमसी मागता स्पश्टीकरण। शहाच्या आयतारच्या सभे निमतान टीएमसीन काडलो म्हादयचो इशू। अनुसूचित जमातीक विधानसभा आरक्षणाची काडची अधिसुचोवणी ना जाल्यार 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार। 125 एसटी प्रतिनिधी 14 संघटनांची मागणी। फाटले लोकसभेक बीजेपी हरिल्ल्यो 150 सुवातो हे फावट टार्गेटार। तातूंत दक्षिण गोंय मतदारसंघ आसा। ते खातीरूच घरमंत्री अमित शहा गोंयांत येतात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। फर्मागुडयेर जीईसी ग्राउंडार अमित शहाची आयतारा सभा। सभेच्या तयारेचो नियाळ घेवंक मुख्यमंत्री ग्राउंड झिरो। वेंचणूक जाहीर जाली काय उमेदवार खंय फायनल। भारत माता की भाई चुनाव के पहले का सम्मेलन है, आवाज ऐसी होगी क्या? आवाज ऐसी होनी चाहिए दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक दिल दहलने जाने चाहिए। प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दक्षिण गोंयांत फाटले खेप फकत 8000 मतांनी हरल्यात। हे फावट खंय जिखतात। दक्षिण गोंयची जाहीर सभा आयोजन केला। दक्षिण गोंय फाटले फावटी आमी फक्त 8000 हरल्या। ह्या फावटी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की पुराय जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयचो सीट आमचो निवडून दितले। फाटले वेंचणुकेक हरिल्ले 150 सीट हे फावट टार्गेटार। तातूंत दक्षिण गोंयचो आस्पाव। त्या खातीरूच घरमंत्री येता। सभेक 25,000 लोक येवपाचो अदमास। देशात जवळपास 150 सीट आमी टार्गेट केल्या। जे फाटले फावटी क्लोज मार्जिनात हरलेले। अशे देशभर आमच्या पार्टीचे वेगवेगळे नेते प्रवास करीत आसा। आमी 303 सीट जिखले आनी त्याच बरोबर 100 सीट खूप लागीं येवन गेले। तितूंतल्या ह्या 150 सीटांक टार्गेट करून जो प्रवास सुरू आसा तितूंत आमचे अमित भाई शहा ह्या दक्षिण गोंयच्या सिटाच्या प्रचारा खातीर हांगासर येता। निश्चित क्राउड जवळपास 25,000चो आमकां अपेक्षा आसा की 25,000चो क्राउड ह्या सभेच्या निमित्तान जातले। जाहीर सभे आदी पक्षाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांबरोबर घरमंत्र्याची बसका। जाहीर सभा जावच्या पयलीं पार्टीच्या आमदार हांच्याय कडेन अमित भाई शहा आणि ऑफिस बेरर हांच्याय कडेन मिटींग जातली। उमेदवार खंय वेंचणूक जाहीर जाली काय फायनल। कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचो इलेक्शन जाल्यार काय फायनलायज जाता।
डिक्लेअर जातलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बीजेपी प्रत्येक वेंचणूक पक्ष पावड्यारच लढटा. ही वेंचणूकय आमी पक्ष पावड्यारच लढटात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साखळे आनी फोंडें पालिका वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. सगळ्या वॉर्डांनी उमेदवार दवरतले. हे फावट फोंडें आनी साखळे पुराय बहुमतान जैत मुख्यमंत्र्याचो दावो. साखळे आनी फोंडें पालिका वेंचणूक पक्ष पावण्यार नासली तरी बीजेपी ती पक्ष पावण्यारूच समजून लढटा. बीजेपी प्रत्येक वेंचणूक पक्ष पावण्यार लढटा म्हणून मुख्यमंत्री फर्मागुडयेर गेल्ले कडेन उलयलो. भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक इलेक्शन हे पार्टी लेवलाचेरूच लढटा. ओके, मागीर आमच्या पार्टीचे कॅन्डिडेट हे 100% सगळ्या वार्डांनी उबे आसतले आनी पुराय पार्टीचो सगळ्या कॅन्डिडेटाक तेंको आसतलो. फोंडें आनी साखळे दोनूय कडेन भारतीय जनता पार्टी बहुमतान जिखतली हाचो आमकां विश्वास आसा. साखळेची सत्ता आपले कडेन दवरूंक मुख्यमंत्री पालिका रानार देंवला. बरोबर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे साखळे इन्चार्ज म्हूण आसाच. फोंड्या मोगो काँग्रेसीचो बाले किल्लो बीजेपीन उखलिल्लो. हे फावट वेंचणूक जिखूंक बीजेपीची स्ट्रॅटजी. थंय इन्चार्ज खासदार तेंडुलकार. सुदिनान वेंचणूक पक्ष पावण्यार न्ही म्हूण रावन बीजेपीक सोडला. दोनूय सुवातेंचेर काँग्रेस आड बीजेपी स्टेट फायट. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फॅक्टरी आनी उद्देगांनी जावपी एक्सिडेंटांचो तपासच जायना म्हणपा सारकी परिस्थिती. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाच्या प्रस्नाक सरकाराची शॉकाद जाप आयल्या. फाटल्या 5 वर्सांत 216 एक्सिडेंट, तातूंत 123 म्हणल्यार 60% प्रकरणांनी इन्क्वायरीच जाल्ली ना. तशेंच 20 फेटल अपघातांतल्या 12 केशींनी एक्शनूच ना. हो रिपोर्ट. फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत फॅक्टरी आनी उद्देगांनी 216 एक्सिडेंट जाल्यात. तातूंतल्या 60% म्हणल्यार 123 प्रकरणांनी इन्क्वायरीच जाल्ली ना. हातूंत 20 फॅटल एक्सिडेंट आसात. 12 प्रकरणांनी एक्शनूच घेवंक ना. 3 केशींनी कारवाय जाल्या. 4 केसी कोर्टा मुखार पेंडींग. 1 केस निसर्गीक घटना म्हूण नोंद. विजयाच्या प्रश्नाक सरकारान हो डाटा दिला. आता हो डाटा पळयात. 2016तल्यो अर्ध्या परस मायज 123 केशी इन्क्वायरी नासतना 93 केसींचो तपास जावंक नाशिल्ल्यान वा पेंडींग इन्क्वायरींक लागून 216तल्या 194 केशींनी कसलीच एक्शन ना. उरिल्ल्या 22 केशींतल्या 7 केशींनी एक्शन घेतल्या. 15 केशी एक्शन जावपाचे प्रक्रियेत. हातूंत 1 प्रकरण निसर्गीक मरण म्हूण रजिस्टर. डाटा प्रमाण फॅक्टरी उद्देगांतल्या अपघातांनी 20 कामगार सोंपल्यात. आरोपींनी गुन्यांव मान्य केल्ल्यान 3 केशी बंद. वेगवेगळ्या कोर्टा मुखार 4 केशी पेंडींग. 1 केस निसर्गीक घटना मरण म्हूण नोंद. उरिल्ल्या 12 केशींनी कसलीच एक्शन ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. 46 लाख दिल्लीवाल्यांक शॉक. फ्री बिजली स्कीम, लायटीवेली सबसिडी आप सरकार बंद करता. राज्यपालान फायल आडावन दवरिल्ल्यान आनीक पर्याय ना. वीज कंपन्यांकय लायटीच्या सबसिडी विशीं फायल वचूं ना. सोमारा सावन थारिल्ले रेटी प्रमाण बिलां म्हणून वीज मंत्री आतिशी उलयली. दिल्लीकारांक खंय हो मोठो धक्को. तेवटेन लिकर स्कॅमांत आपाचे मुख्यमंत्री केजरीवालाक फाल्यां समन्स. आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी. अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा है. पैसा दिल्ली की विधानसभा ने पास किया है. इसका निर्णय दिल्ली के कैबिनेट ने ले लिया है. लेकिन उसके बावजूद अब बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी. कल सुबह मेरे पास दिल्ली की एक बिजली कंपनी से चिट्ठी आई, टाटा पावर से. उन्होंने उस चिट्ठी में स्पष्ट तौर पे लिख के बताया कि क्योंकि उनको आने वाले साल के लिए कोई भी सब्सिडी की सूचना नहीं मिली है, इसलिए आज से वो नॉर्मल बिलिंग यानी बिना सब्सिडी की बिलिंग शुरू कर देंगे. उसके बाद कल ही बाकी जो BSES की दोनों डिस्कॉम्स हैं उनसे भी मुझे चिट्ठियाँ आई. रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे में LG साहब मुझे चुनी हुई सरकार के एक मंत्री को 5 मिनट का समय अभी तक नहीं दे पाए. उन्होंने फाइल भी अभी तक हमें वापस नहीं भेजी. तो उसका क्या नतीजा है? उसका ये नतीजा है कि आज से इन तीनों बिजली कंपनियों की नॉर्मल बिलिंग शुरू हो जाएगी.
घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, वळत रावात प्रुडंट. भारताचो संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची आज 132वी जयंती. सरकारी पावड्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान संविधान निर्मात्याक आर्गां ओंपली. गोंयभर आंबेडकर जयंती निमतान कार्यावळी जाल्यो. गोंया सयत देशभर सरकारी आनी खाजगी कार्यावळींनी संविधानकाराक श्रद्धांजली. आयज पर्यंत हो सुवाळो आमी सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री आणि बाबासाहेब आंबेडकर मानपी हे काही ऑर्गनायझेशन हाजो मेळून हो सुवाळो मनयता. पण एका स्टेट सुवाळो म्हणजे एक राज्याचो सुवाळो अशें ताका आजुनी नामांकन जावंक नाशिल्लें. आज तुमकां सगळ्यांची उपस्थिती पळोवन हांव डिक्लेअर करता की हाज्या फुडें हे स्टेट फंक्शन म्हणून आमी डिक्लेअर करतले. राज्याचो सुवाळो म्हणून खूब व्हडा मनान तो हांगासर मनयलो वयतलो. आमी खरें म्हटल्यार फाटलेच फावटी आंबेडकर भवना खातीर जागा घेतलेलो बाकीचे बट एक टेक्निकल प्रॉब्लेम आयिल्ल्या कारणान आमकां थोडीशी जागा बदलची पडली. बट जरी जागा बदलची पडली आसत जाल्यार आमी पर्वरींतल्यान हावजींग बोर्डात नवीन प्लॉट ऑलरेडी घेतलेलो आसा. आमकां खोस फक्त सांगपाक की आंबेडकर भवन जाता तितके बेगीन आमकां कन्स्ट्रक्शन सुरू करपाक जाय. आनी ज्या आंबेडकर भवनात आमी म्हणटा की फक्त आंबेडकर भवनात हॉल न्ही तर जे भुरगे म्हणजे पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत तांकां पणजेत एड्युकेशन घेवपाक जाय तांकां हॉस्टेलाची सोय भितर जावची असो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी त्या खातीर पर्वरी सारकिल्या ठिकाणी फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे आंबेडकर भवन हे जाता तितके बेगीन सरकार बांदपा खातीर कटिबद्ध आसतलें. आमी 14 एप्रिल प्रत्येक वर्साची एक दीस जर आमी जयंती मनयली आनी हांगसरल्यान कितें विचार घेवन वचपाक जाय आनी मुखावयले 364 दिसां भितर आमकां कितें करपाक जाय तो एक विचार आनी तेजी आज नियोजन करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आयज फक्त बाबासाहेब आंबेडकर हे भारता पुरते मर्यादित ना तर तांणी केल्ले हे लोकतंत्र लोकशाहीची ही घटना जी आसा ती अनेक कडेन दुसऱ्या राष्ट्रांनी कॉपी जावपाक लागली आसा. आमी सगळ्यांनी एक जावपाची खूब गरज आसा आनी एक मूठ जायतूच जाल्यार आमी फुडें आमी खूब कितें बरें करूंक शकता. आयज तेजी 125वी जयंती म्हणजे आयज ज्या मनशान ह्या देशाक दिश दाखोवन दिली सगळे तरेची प्रगती आनी त्याच बरोबर ज्यांचे विरुद्ध अन्याय जो जातालो जे गरीब लोक आशिल्ले तेंचे विरुद्ध अन्याय जातालो जावं शिक्षीत लोक आहा तेंचे विरुद्ध अन्याय जातालो अशे लोकांक तेणें खूबसो न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. इवन ताणें आपले जातीचें परिवर्तन केलें आनी अशे तरेन जे लोकांक हें आसा अशे मनशाची आयज 125वी जयंती आसा. आयज आमी हांगासर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांची जयंती साजरी करता. तशेंच हो आय कॅम्प जो आमच्या मय मतदारसंघातल्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिल्लो आसा. आनी तिसरें आमी जे हांगा ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आयज सुरू करता. गोंयभर पोन्ने दायज वास्तूंचेर दुर्लक्ष जालां. त्यो बेठ्योच रंगोवच्यो न्ही. भौशीक सुवाती विद्रूप करनाकात. सुवाती राखूंक गोवा फॉरवर्डाचो उलो. विजय म्हणटा तो पोस्टर बॅनर नासतना जिखला. आंबेडकर जयंती निमतान फॉरवर्डान पोन्ने हॉस्पिशियोचे वण्टींक चुनो लायलो. बाकीच्या मतदारसंघांनी खंय दायज वास्तू अश्योच राखच्यो. आज मेरेन एक जाग्यार फातोर्डात विजय सरदेसाय 3 इलेक्शनां विदाउट बॅनर विदाउट पोस्टर आमी जिखिल्ले आहा. सो म्हाका समजना हें जे बॅड कल्चर जें आयलां तें कल्चर आतां रुलींग पार्टी एंडोर्स करता आनी एज अ प्रोटेस्ट अगेन्स्ट ऑल्सो टू सिग्निफाय दॅट जें कितें अन्यायाच्या विरुद्ध आज बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती. बाबासाहेब आंबेडकराच्या लायफान मेसेज कितें आसता की ऑपरेशनाच्या अगेन्स्ट अन्यायाच्या विरुद्ध झुकूंक जाय. हो अन्याय जाता एक हेरिटेजान ताचे विरुद्ध आमी झगडलेले आहा आनी आमचो हेतू असो आहा की एक सुरवात दुसरे
39 मतदारसंघांनी ताणीय बी करचें. बेसिकली समथींग वीच अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑल्सो हॅव टू इम्युलेट. सगळ्या मतदारसंघांनी निग्लेक्टेड पब्लीक स्पेसीस आसतले तो करा मरे. तुमच्यो वणी लोकांच्यो ज्यो वणट्यो तुमी पेड्ड्यार करता कमळां मारून ताजे परस हें करा मरे. इट विल मेक द प्लेस लूक नायस. See, they are unable to take a decision on hospicio. आणि hospicio म्हणजे एक ओल्ड स्ट्रक्चर. हे स्ट्रक्चर जर अशें निग्लेक्टा खातीर इट विल लीड टू डिके. एक दीस कॉलेप्स जातले अशेंच जर उरलें आनी ते मातयेच्यो वणटी तेच्यो जर तेजेर ट्रिटमेंट जालो ना पावस फेस केलो आनी अशेंच दवरलें जाल्यार एक दीस होस्पिशो कॉलेप्स जाता. आमी सरकारचे दोळे उगडे करूंक सोदतात. गोंयचे तृणमूल काँग्रेसीचे म्हादय वेल्यान सरकाराचेर चढाई. कर्नाटकांत सभेत केंद्रीय घरमंत्री अमित शहान कर्नाटक गोंयचो म्हादयचो प्रस्न तडीक लागला म्हणून जाहीर वक्तव्य केल्लें. विशय गोंय सरकारा कडेन उलोवन सोडयला म्हणून अमित शहा उलयल्लो. नेमकें कितें उलयलां ताचें TMC मुख्यमंत्र्या कडच्यान स्पश्टीकरण मागता. आयतारा अमित शहाची फर्मागुडयेर सभा. अमित शहा म्हणटा की गोवा गव्हर्नमेंटाक आनी चीफ मिनिस्टराक कॉन्फरन्सान घेवनूच तो एप्रुवल दिल्लेलें आसा आनी तांचे चीफ मिनिस्टर ताजें खंडन करता. हाचेर वेगळ्या दिशेनी चर्चा जाली पूण आज पर्यंत खंय क्लियरिटीच म्हणटा ती ना. आमच्या चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की अमित शहान स्टेटमेंट केलो तो फोटींग म्हणिना, ताका फोटींग म्हणिना. तो म्हणटा की गोवा गव्हर्नमेंटाचे कन्सर्न घेवना अशें चीफ मिनिस्टर म्हणटा. पूण तो अमित शहा फोटींग उदेला अशें म्हणिना. म्हणजेच चोराक तेणी चोरी करतना पळयला पूण तो चोर म्हणपाक ताका कॅपॅसिटी ना. त्या खातीर आज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स ह्या मुद्द्याचेर आसा. अमित शहाचे क्लॅरिफिकेशन घेवपाचें आनी दुसरें म्हणजे जे मंत्री आनी जे आमदार तेंचे प्रचाराक वयतले तेंचो निशेध करपाची गरज आसा. तांकां लोकांनी तेंची जागा दाखोवपाची गरज आसा. 2024च्या लोकसभा वेंचणुके आदीं अनुसूचित जमातीक विधानसभेक राजकीय आरक्षण जाहीर केलें ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारलां. ST समाजाचे ZP, सरपंच, उपसरपंच, पंच, नगरसेवक आनी सुमार 14 ST संघटनाच्या वांगड्यांची मडगांवां बसका जाली. गोंयभरच्यान सुमार 125 ST फुडाऱ्यांनी बसकेक हजेरी लायली. सरकारान जर 2024 पयलीं पार्लमेंटरी इलेक्शना पयलीं आमकां रिजर्वेशन समज दिवपाचो प्रयत्न केला और कायदेशीर तरतूद समज केला जाल्यार आमी एकमतान सगळ्यांनी जी पार्लमेंटरी इलेक्शन दिवपा आसा 2024 ती आमी ठामपणान बळकट करपाचें ठरयलां. आनी जो सरकार आदिवासी लोकांचेर अगेन्स्ट काम करता त्या लोकांक त्या सरकाराक खंय तरी दर्शकपाचो आमी हांगा एक निर्णय घेतला. तर सरकाराक आमची विनंती आसा, आमची ज्यो मागण्यो आसात की आमकां 2024 पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें और तें दिवपा खातीर तें कितें करपाक जाय तें ताबडतोब करचें अशी आमची सरकारा कडेन विनंती आसा. आनी आमकां असली कठोर निर्णय घेवपाक सरकारान भाग पडची अशी आमची सरकारा कडेन खालती विनंती आसा. फायर ब्रिगेडीचे जवान लोकां खातीर दीस रात वावुरतात. अशें आसतना फेक कॉल करून तांकां पिडचें न्ही. नॅशनल फायर सर्वीस डे दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. मुखेल सुवाळो सांतिनेज फायर सर्वीस हेडक्वॉर्टर्सांत जालो. मुख्यमंत्र्यान फायर सर्विसीक ISO आनी ऑक्युपेशनल हेल्थ प्रमाणपत्र भेटयलें. फायर ब्रिगेडीची तोखणाय, बऱ्या सर्वीसमॅनाचो भोवमान. ह्यो आसा आमचे कडेन आशिल्ले क्वीक रेस्पॉन्स व्हेकल. ट्रॅफीक बी चड आसले त्या जाग्यांतल्यान आमकां ह्यो ल्हान गाडयो वचपाक खूब बऱ्यो मदत करतात. एखादी मनीस जर ताजो शुद्ध गेल्ली आसत जाल्यार ताका आमी दोरयेंतल्यान रेस्क्यू करता.
जाका चेर नॉट म्हणटा, एक विशिश्ट प्रकारची गांठ आमी दोरयेक घालतात जिका चेर नॉट म्हणटात आनी जो कॅज्युअलिटी आसता तो खुर्चेर बसयल्ल्या भशेन उरता, तुमी आतां पळयतात आनी ताका अशे तरेन आमी सकयल घेतात बिल्डिंगेंतल्यान आनी हो उजो जो आसा तो उदक मारून पालोवपाक जमना, त्या खातीर आमी हांगा AFFF फोम कंपाउंड वापरून हो उजो पालयतात. हो जो तुमकां फेस दिसता ताका AFFF फोम कंपाउंड म्हणटात. हो फोम मारून अशे तरेन ताजेर एक पातळ लेयर तयार जाता जो एनवायरमेंटल ऑक्सिजन उज्याक मेळपाक बंद करता आनी उजो पालयता. डायरेक्टर ऑफ द फायर अँड सर्विसीस हे देशातले दुसरे किंवा तिसरे आसतले. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी. म्हणजे डायरेक्टर ऑफ फायर अँड सेफ्टी एका ISO सर्टिफिकेशन आणि ऑक्युपेशनल हेल्थ सर्टिफिकेशन फावो जाला. ही गोंयकारां खातीर खरोखर अभिनंदनाची गजाल आसा आणि हांव डायरेक्टर बाब रायकर आणि ताच्या पुराय टिमीचे अभिनंदन करता ISO सर्टिफिकेशन आणि ऑक्युपेशनल हेल्थ ह्या सर्टिफिकेशनच्या बद्दल. तांच्यांनी केल्लें काम, तांच्यांनी केल्लो सगळो, ताच्या खातीर केल्लो प्रयत्न निश्चितच रित्या वाखवणे जोगे आसा. तांच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटाक ISO सर्टिफिकेशन आणि ऑक्युपेशनल हेल्थ ही सर्टिफिकेशन्स मेळून घेतले. म्हाका दिसता तांचीच देख घेवन बाकीची जी सगळी डिपार्टमेंट्स आसा त्या बाकीच्या डिपार्टमेंटाक अशा पद्दतीत ISO सर्टिफिकेशन मेळपाक शकता. त्या खातीर बाकीच्याय सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ISO सर्टिफिकेशन मेळपा खातीर सातत्यान प्रयत्न करचे, जेणे करून एक शिस्त, डिसिप्लीन खूब बऱ्या पद्दतीची प्रत्येक डिपार्टमेंटात येतली. ऑल टुगेदर 7213 कॉल्स ह्या 365 दिसांक तेंच्यांनी सगळ्या फायर स्टेशनांनी अटेंड केल्या. तुम्ही लक्षात घेतला आसतलें 365 दिसांक 7213 कॉल अटेंड करता आसतना सातत्यात बिजी आसतलें अशें हें डिपार्टमेंट आसा. बट त्याच बरोबर सांगपाक आनी एक खोस भोगता की गोंयकार सहसा 14 कॉल्स करिनात. आतां पर्यंत फक्त फाटल्या वर्साक 9 14 कॉल म्हणजे फायर नासतना बेश्टच तांकां फायर म्हणून आफाप ही 9 कॉल रजिस्टर्ड जाल्या. हाची दखल घेवची कोणीच अशा पद्दतीन म्हणजे चुकून सुद्दां फायर डिपार्टमेंटा कडेन अशा पद्दतीन फेक कॉल्स जी करपाक जाय ती केन्ना करची न्ही, कारण एमर्जन्सी कॉलाक बसपाची आमची गाडी उरूं शकता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.